ऐकू हो येता? ठीक. येस. अभय तुमकां ऐक आवाज पडताय ऐकूंक येता? तुम्ही. अभय ऐकत भाई. आस प्रभूजी, ऐकत आस सची, हरी बोल. ऐकूंक येता न्हू? अभय भाई भाई. वय प्रभूजी. अच्छा. तो आजचो विषय हा योगाची शिडी, लॅडर ऑफ द योगा. तर योगाची शिडी जी आसा, निसण जी आसा ती भगवद्गीतेन स्पश्ट केल्ली आसा. वेगवेगळे शिडी आसा, वेगवेगळी पावलां आसा. जी शिडी सुरू जाता कर्मयोगांसून आनी तेजो अंत फायनल डेस्टिनी आसा भक्ती. तर कर्मयोग ही एक पायरी आसा. कर्मयोग जाल्या उपरांत ज्ञानयोग, ज्ञानयोग जाल्या उपरांत ध्यान योग आनी ध्यान योग जाल्या उपरांत भक्ती योग, जी भक्तीची एकदम काष्टा आसा. सो पयली आमी विशय घेवया कर्मयोग. तर कर्मयोग आनी कर्मकांड हितून फरक आसा. कर्मयोग म्हणजे भगवान कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म आनी कर्मकांड म्हणजे खंयची तरी फळाची अपेक्षा करून दैवी किंवा पुण्यशाली कर्म करप. तर कर्मकांड म्हणजे आसक्ती धरून कर्म करप आनी कर्मयोग म्हणजे भगवंत प्रित्यर्थ कर्म करप, भगवंताची संतुष्टीक प्रित्यर्थ करप. ही पयली सुरवात आसा भक्तींची, पयली पायरी आसा. जशे भगवान कृष्ण भगवद्गीतेच्या अध्याय 2 सांगता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. म्हणजे आपले नियत कर्म करपाचो आमचो अधिकार आसा. कसली आसक्ती धरिनासतना जो कर्म करता, फळाची अपेक्षा न करता हे करता, तेका वास्तविक कर्मयोगी म्हणटा. कृपण फल हे तव, जे फळाची आसक्ती धरता किंवा फळ जेन्ना गावले ते कृष्णाक अर्पण न करता स्वता तेजो उपयोग करता, तेका कृपण फल हे तव, म्हणजे तेका एक तरेचो चोर म्हटलो वयता. सो कर्मयोगी आसा तो भगवंत प्रित्यर्थ कर्म करता. हितून आसक्ती नसता आनी फळाचे अधिकारूय धरिनासता. ही जाली पयली प्रथम सुरवात भक्तीची. सो योग म्हणजे कितें तो आमी फुडें पळोवया. दुसरो आसा दुसरी पायरी भगवंता कडेन. जेन्ना एक मनीस भक्ती करिना पूण कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म करता, भक्तीची सुरवात ना, ते हळूहळू तो शुद्ध जाता. आपले हे जग आपल्या खातीर फळां भोगूंक जाय ह्या हितूनसून कामनेनसून तो हळूहळू सायडीक वयता. शुद्धीकरणचा प्रोसेस सुरवात जाता. दुसरी योग आसा तो ज्ञान योग. ज्ञान म्हणजे सगळें ज्ञान, पूण कृष्ण प्रित्यर्थ ज्ञान. आनी सगळ्यान व्हडलें ज्ञान म्हणजे आमी आत्मा नसून आमी शरीर नसून एक आत्मा आसा, हे खरें वास्तवीक ज्ञान. मागीर हांव आत्मा आसा, भगवान कृष्ण परमात्मा आसा, भगवान कृष्णाची आमकां सेवा करप, हेका वास्तवीक ज्ञान म्हणटा. तर भगवद्गीतेचो एक श्लोक मेळटा आमकां, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 36. भगवंत सांगता, अपि चेसी पापेभ्य सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवयनेव रुजिनम संतर इष्यसी. म्हणजे भगवान सांगता, जरी तू सर्वात मोठा पापी असल्यास तरी ज्ञान रूपी नौकेने तू पाप सागर पार करू शकतो. जर पापी असत आणि तुका भगवंता बद्दलचे ज्ञान प्राप्त जाय जाल्यार सगळे पापांसून तुजो कितें जाता, मुक्ती प्राप्त जाता. जशे उदाहरण म्हटल्यार अग्नीच्या संपर्कांत कशी वस्तू येत जाल्यार ती जळोन भस्म जाता, शुद्ध जाता. तशेंच आमी अज्ञानी आसा आनी ह्या पाप हे ज्ञानमय नौकेन जर बसत आमी जाल्यार आमचे क्रमशः शुद्धीकरण जाता. ज्ञान कितें आसूंक जाय की आमी गोदास न्हू, आमी आमचे कार्य गोस्वामी प्रमाणे करूंक जाय. जशे उदाहरण एक बरेशे प्रभुपाद दिता, हे भौतीक जगाक कितें सांगलां, दुःखालय अशाश्वतम. आमी जे जगतान आसा पयली ते दुःखाचो सागर आसा हे जाणपाक जाय.
आता आमकां ह्या दुःखांसून भगवंताकडे पावपाक जाय. अंतिम ध्येय आमची भगवंत प्राप्ती. जाल्यार आमकां खंयच्या ह्या ज्ञानाच्या नौकान बसोंक जाय. आमी ह्या नौकेन व्हडे आहा तितून बसोंक जाय. ज्ञानेचे ज्ञान कितें? आमी भगवंताचे दास, हे ज्ञान. ह्या ज्ञानेन बसल्या उपरांत आमचे जे व्हडे आसा, बोट आसा, तेजो कॅप्टन जावन आसा आमचो आध्यात्मीक गुरू. ह्या कॅप्टनाच्या अंडर आमी रावोंक जाय. आनी हे व्हडे वयतले, व्हडे गुरू आमकां मार्गदर्शन दितलो. पूण हे व्हडे फुडें वचोंक जाय जाल्यार जसो वारो त्या व्हड्याक व्हरता तसो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे वास्तवीक वारे आसा. हेच आमकां आमची नौका फुडें घेवन वयतली. तशेंच आमचे जेन्ना हे व्हडे फुडें वयतले तेन्ना आमकां जे रुची आहा, कृष्ण प्रिथर ते प्रेम करप, हे प्राप्त जातले. आनी अंतिम ध्येय आमचो कृष्ण प्राप्ती आसा. अंतिम किनारो आसा, तट आसा सागरांसून आमकां ह्या किनाऱ्या कडेन वचोंक जाय. आनी किनारो म्हणजे स्वता भगवान श्री कृष्ण. आतां कर्मयोग जाले, शुद्धीकरण जाले, ज्ञान येयले, पापांसून आमी मुक्तता जाले. पूण ह्या ज्ञान येवन हेची भगवंताक तर जेडे जोड ना, भगवंताची सेवा ना, जाल्यार हे ज्ञान एक तरेचे कोरडे आसा. व्हडले व्हडले पंडित आसता पूण भगवंताची सेवा करिना. सगळे ज्ञान आसा, भगवान परमात्मा कृष्ण आसा, सगळे जाणा. हितून पाप नश्ट जाले पूण भगवंत प्रितर ते जो पर्यंत आमी सेवा करिना तो पर्यंत कितें जाता, आमचे शुद्धीकरण जाता पूण आमकां कृष्ण प्रितेर ते प्रेम गावना. सो कर्मयोग, ज्ञान योग ही वाटचाल आहा भगवंता कडेन व्हरपाक. फुडें आसा आमचो ध्यान योग, जी तिसरी पायरी जावन आसा. ध्यान, थोडे अशे लोक आसा जे मन आनी इंद्रिया, मन भगवंताचे परमात्माचेर दवरता, इंद्रिया भगवंताचे सेवेक अर्पण करपाचो प्रयत्न करिना. तर इंद्रिया सगळे मन चंचल आहा तेका कंट्रोल करपा खातीर प्रयत्न स्वता आर्टिफिशियल तरेचे करता. आनी तेच्या करून शुद्धीकरण जाता पूण तितून भरपूर त्रास आसा. जशे ह्या ध्यान योगान अष्टांग योग सांगलेले आसा. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, हे वेगळी वेगळी स्टेप्स आसा आमचे चंचल मन एकत्रित किंवा नियंत्रित करपा खातीर. पूण लक्षान घेण्यासारखे आहा, जेन्ना द्वापर युगान अर्जुन जे महान भगवंताचे भक्त आसा, आमी अध्याय 6 ध्यान योगान पळयता तेन्ना अर्जुन स्वता म्हणटा, चंचल ही मन बल कृष्ण, आपले मन इतले चंचल आसा, वाऱ्याचो वेग सुद्धा आपण कंट्रोल करू शकता पूण हे जे मन आसा तेका कंट्रोल करू शकना. आणि कृष्ण थंय एग्री जाता, मानता आणि सांगता कितें, हा असंशय महाबाहो, हा हे अर्जुन तू कितें सांगता तितून कांयच दुबाव ना. हे मन वास्तविक चंचल आहा पण अभ्यास योगेन कोणते म्हणजे अभ्यास कर. अभ्यास म्हणजे कसो, तर भक्ती मार्गाचो अवलंबन कर. हे नॅचरल प्रोसेस आसा तुका मन कंट्रोल करपाक. नाल्यार आयचे कोण कोण व्हडले योगी, महान योगी तपश्चर्या करता, हिमालयाक वयता, कोण 600 वर्सां जगता, कोण धनगर कठोर तपश्चर्या करता, दिसाक एकदा खाता किंवा 8 दिसांनी एकदा खाता. पूण हितून पतन जावपाची खूप शक्यता आसा. म्हणून भगवंतान सजेस्ट केला अभ्यास योगेन, म्हणजे तू भक्ती मार्गाचे आवरण कर. तर ध्यान योग आसा, कंट्रोल मनाचेर करू शकता, बरी गोष्ट आसा. पण ती ध्यान भगवंताचेर इंद्रिया आपली भगवंताच्या सेवेचेर अर्पण करीत जाल्यार तो नॅचरल प्रोसेस आसता आमचो आध्यात्मिक प्रगती कडेन वयपा सारको. सो कर्मयोग, ज्ञान योग आणि ध्यान योग. तर चौथो आणि सर्वोत्तम परीत म्हणजे भक्ती योग. ही भक्ती योग म्हणजे सर्वोच्चम पायरी.
सगळ्या योगाचो फायनल डेस्टिनी म्हणजे भगवंताची भक्ती. योग म्हणजे वास्तविक योगाचो अर्थ हे प्राणायाम किंवा व्यायाम हे योग बारीक बारीक क्षणिक असा, पण वास्तविक योगाचो अर्थ जो आहा तर एक आत्मा भगवंता कृष्णाकडे आपलो विसरलेलो संबंध पुनर्स्थापित करता, तेका वास्तविक योग म्हणटा. आणि तो म्हणजे भक्ती योग, भगवंताची सेवा करा. कित्याक भगवंत कोण असा? ऋषिकेनम सेवनम भक्तीर उच्चते. ही जी आमची इंद्रिय असा ती भगवंताच्या इंद्रिय संतुष्टी करूंक जेन्ना आपण वापरता तेन्ना वास्तविक कितें जाता? सर्वोच्च योग जाता. आणि भगवंत 6व्या अध्यायान ध्यानयुगान सुद्धा सांगता, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तो तममतः. म्हणजे अर्थात सर्व योगी पैकी जो प्रेमाने माझी सेवा करतो तो सर्वोत्तम योगी आहे असा माझा निर्णय आहे. सो बाकीचे कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी हे एक प्रकारचे योग करता, पण हितून प्रेममय सेवा जाता अशें ना. पण ही चौथी जी भक्तीची योग असा वो सर्वश्रेष्ठ असल्या कारणान भगवंत सांगता की ह्या मार्गार जो असा तो वास्तविक म्हाका एकदम प्रिय असा आणि सर्वोत्तम योगी असा म्हणून. तो ही भक्ती कोण करू शकता? अशी सहज जाऊ शकना. तर भगवद्गीतेचे अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 28 भगवंत सांगता, येषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहर विमुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. ज्याचे पाप नष्ट झालेले आहे ते द्वंद्वापासून मुक्त होऊन दृढ निश्चयाने माझी भक्ती करतात. तर आम्ही भक्ती मार्गाने येयल्या असे न समजपाचे की सहज आम्ही येयल्या म्हणून. ज्याचे ह्या जन्माचे पाप किंवा अनेक अनेक जन्माची पाप पूर्णतया नाश झाली असा तो ह्या भक्ती मार्गाचे अग्रसर जाऊ शकता. जसे एकदा नामदेव महाराजाक विचारले. नामदेव महाराज हे पांडुरंगाचे एकदम भक्त असले. स्वतः पांडुरंग त्यांच्याकडे उलयताले, पांडुरंगाक ते खावयताले, भरयताले. तर एकशे अभंगान त्यांना विचारले, अरे पांडुरंगा तू एवढं प्रिय का? त्यांना नामदेव सांगता, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली. म्हणजे नामदेव महाराज सांगता आम्ही जन्माजन्मान खूप पुण्य केला, पाप आमचे कित्याक नाश झाले हा म्हणून आमका कृष्ण आवडता, विठ्ठल आवडता आणि विठ्ठलाक आम्ही आवडता. सो जे पूर्णतया ज्यांचे नाश झाला पापांचो तेच भक्तीन अग्रसर जाऊ शकता. आणि भक्तीशिवाय मुक्ती तर ज्ञान. ज्ञान असा ते कितें जाता? आमका पापांसून भायर काडटा. पूण भक्ती असा ती आमका कृष्णाच्या हृदयात स्थित करता. ज्ञान आणि भक्तीन हो व्हडलो फरक असा. तर पापी मनीस असा आणि डायरेक्ट भक्तीन सुद्धा येत जाल्यार भगवंत सांगता कितें, अपि चेसु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य. जर भक्ती मार्गान येयला जरी तो पापी असा तरी त्याका आपण साधू म्हणजे महान आत्मा समजता. आणि तेजी क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छती. आणि तो एकदम क्षिप्रम म्हणजे सहज रीती कितें जाता? सगळ्या पापांसून मुक्त जाता आणि त्याका शाश्वत शांती प्राप्त जाता. कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी हेंका हो मार्ग खूप कठीण जाता. पण वास्तविक जेन्ना भगवंताचे भक्तीन येता तेन्ना तो शांत जाता. आणि ज्या जाग्यार शांतते ना, मनीस जेन्ना मन जेन्ना शांत ना तेन्ना तो सुखी रावूं शकना. तर आमकां मेन आमचे स्तोत्र कितें आसा? शांती प्राप्त करपाचे. तर जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाविता.
जेणे मनाचेर कंट्रोल केला भक्ती मार्गात तेका परमात्मा मेळ्ळो, तेका जितात मना आत्म्याचेर तेणी कंट्रोल केला. तर भक्ती मार्ग हो सर्वश्रेष्ठ योग असल्या कारणान आम्ही डायरेक्ट भक्तीकडे वचपाक जाय. तर आम्ही खुबशी उदाहरणां पळयता जे पापी लोक सुद्धा आसा, जशे जगाई मदाई आसा, वाल्मिकी आसा, अजामिल आसा, हे राम किंवा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून यांच्या हितून परिवर्तन झालेलं आसा. तर कलियुगान ब्रह्मा स्वतः सांगता, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरंजता. भक्ती म्हणजे केवळ हरिनाम, भगवंताचे नाम. जोपर्यंत भक्ती भगवंताची भक्ती सुरू जाता हरिनामात, सगळे ज्ञानी असा, कर्मयोगी हा, ध्यान करता आणि हरिनाम जपान करना किंवा बाकीची सगळी भक्तीची अंगचे पालन करता, पण मुखांतून भगवंताचे नाम ना जाल्यार भक्तीची वास्तविक सुरू जायना. म्हणून संत म्हणटा, हरी मुखे बोला पुण्यांची गणना कोण करी रे. मुखांतून आमच्या हरे कृष्ण महामंत्र येवंक जाय. पापी मनीस सुद्धा हे मुक्त आत्मा जाऊ शकता तर आपण त्या पद्धतीने भक्ती करीत जाय जाल्यार. तर ही भक्तीची शिडी आसा, कशी आसा, कशी आता भक्ती करतले आमकां. पहिली म्हणजे साधू संघ. कोणाचे संघ घेवंक जाय, जे भक्तीन ना, जाय तितलोच अभक्तांचो संघ घेवपाक जाय. जशे व्यवहारान आमी वयता किंवा नोकरी चाकरीन वयता किंवा बसीन ट्रॅव्हल करता आनी कितें, अभक्तांका संघ येतलो, पूण तेंच्या बद्दल आमी चड आसक्ती दवरप ना, कामा पुरते काम करूंक जाय. बाकीचे साधू संघ जो पर्यंत घेयना, लव मात्र साधू संघ, जो पर्यंत साधू संघ घेयना जाल्यार आमकां खंयचीच सिद्धी प्राप्त जावंक शकना. दुसरो प्रोसेस हा भजन क्रिया. हरे नाम भगवंताचे नामस्मरण करूंक जाय, कीर्तन करूंक जाय, संकीर्तन करूंक जाय. अशी ही प्रक्रिया आसा जेणे करून आमी भगवंता बद्दल, भगवंताचे प्रेमान रुची निर्माण जाता. अनर्थ निवृत्ती म्हणजे जे गोष्टी नाका त्याचो त्याग करूंक जाय. भक्तीन जे आमकां प्रेरणा दिना अशा गोष्टींचो त्याग करूंक जाय. आनी भक्तींच्यो गोष्टी ज्यो आमकां बऱ्यो आसा तेंचो आमकां स्वीकार करूंक जाय. अशें म्हणटा संत तुकाराम महाराज, जनी निंदते सर्वे सोडून द्यावे, जनी जगी वंदते सर्व भावे करावे. म्हणजे जे निंदनीय कार आसा, निंदनीय कसली कार्यावळी आसा तेजो आमी त्याग करूंक जाय. आणि जे वंदनीय, जे जगान वा करता, रिस्पेक्ट करता, मान सन्मान दिता, अशेच गोष्टी जो कितें भावे करावे आपल्या आयुष्यात हाडूंक जाय. सो साधू संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा म्हणजे भगवंता बद्दल आपले प्रेम असूंक जाय, विश्वास असूंक जाय. हे जगतूच अशें आहा की दुःखालय अशाश्वतम. सदीच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी बऱ्यो गावतले, आमची इच्छा पूर्ण जातली आनी आमी भक्तीन वयतले अशें केन्नाच येवचें ना. ज्या शरिरान आत्मा आसा तो पर्यंत आमकां दुःख भोगचें पडटलें. कित्याक हे शरीरूच दिलां आमकां दुःख भोगपा खातीर. म्हणजे बरें येतले, वायटूय गोश्टी येतल्यो, तेन्ना दोनूय गोश्टीन आपूण भक्तीचो त्याग करपाक जायना. भक्ती दृढ व्रता, भगवंत म्हणटा जो दृढतेन म्हाजी भक्ती करता तो आपल्याक चड प्रिय आसा म्हणून. सो एकदा भगवंतूच आमकां अशी दुःखां धाडटा, ती म्हणजे आमची परीक्षा आसता. आनी दुःख कोणाक धाडटा, जे ती परीक्षा पार करू शकता त्या प्रमाणे तेंकां तसो कठीण प्रॉब्लेम्स हाडटा भगवंत. जो लायक ना तेंकां व्हडलो पेपर कठिनाई दिवन काय फायदो ना. जेन्ना अशें दिसता केन्ना केन्ना आमकां जिवनान भक्ती येवन, अरे देवा हांव इतली भक्ती करता म्हाजेरूच अशें संकट करता. ती वास्तवीक भगवंताची विशेष कृपा समजूंक जाय आमी. तर ही निश्ठेन बरे येवं दीस वायट दिसूं आपूण भगवंताची भक्ती करतलो, तेन्ना कसली दुःखां येत जाल्यार ती आपले दुःखाय कमी दिता आनी भगवंताचे सेवे खातीर आमची रुची जी आसा, प्रेम जे आसा ते वाडत वयता.
आणि आसक्ती आसक्ती म्हणजे कितें भगवंता प्रित्यर्थ आमकां भगवंताक संतुश्ट करपाची आसक्ती आसूंक जाय ना की आमची इंद्रिया संतुश्ट करपाची आमकां आसक्ती आसूंक जायना भगवंत प्रित्यर्थ आमचे कार्य करूंक जाय जशें यत् करोषि यज्ञासी यत् जुवोषि यदासी यत् तपस्यसि कौंतेय तत् कुरुष्व मदर्पण भगवान स्वतः सांगता जे जे तू खातोस जे जे तू हवन करतो जे जे तू दान करतो ते सर्व मला अर्पण कर म्हणजे कुठलीही गोष्ट आपण काय करणार तेव्हा भगवंताचं स्मरण असायला पाहिजे की यामध्ये भगवंत प्रसन्न होतील का नाही होतील का जेव्हा ही आसक्ती आपल्याला भगवंत प्रित्यर्थी आपण कार्य करत असतो तेव्हा रुची उत्पन्न होते आसक्ती उत्पन्न होते आणि त्याच्यानंतर भाव उत्पन्न होतं आपल्याला भक्ती करा भक्ती करा भक्ती करा पण आपण करतो भाव उत्पन्न होत नाही भाव उत्पन्न जावपा खातीर हे साधू संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती रुची निष्ठा तेन्नाच भाव उत्पन्न जातलो आणि भाव उत्पन्न जाल्या उपरांत मागीर भक्तीची प्रेम काष्टा म्हणजे भगवंता प्रित्यर्थ प्रेम उत्पन्न जातले तर ह्या सायकलींसून आमकां वयचे पडटले तर उदाहरण आता आमी थोडी एग्जांपल घेवया वेगळे वेगळे तरेचे भक्त भक्त कसे असतात तीन तरेचे भक्ती रसामृत सिंधून भक्ती रसामृत रूपान सांगता कितें गोस्वामी रूप गोस्वामी सांगता तीन तरेचे भक्त आसा आमी आता भक्तीन येयल्या सो वी आर ऑल्सो भक्त पूण आमच्या हितून क्लासिफिकेशन असता कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी तर कनिष्ठ अधिकारी एक वेळ एका शास्त्राचे बी ज्ञान आसना पण भगवंताची तो सेवा करता बाकीच्या भक्तांक तितलो भाव दिना रिस्पेक्ट दिना पूण भगवंता बद्दल श्रद्धा खूप असता एका म्हणटा कनिष्ठ अधिकारी दुसरो जावन आसा मध्यम अधिकारी तो भगवंताची सेवा करता शास्त्राचे ज्ञान असता भगवंत प्रित्यर्थ कार्य करता पण सगळ्यात महत्व म्हणजे तो बाकीच्यांकूय सगळ्या वैष्णवांकूय रिस्पेक्ट दिता आदर भाव दिता आणि तिसरे आसा ते उत्तम अधिकारी जे गोस्वामी असता महाराज असता ते सगळ्यांच्या भितून भगवंत कृष्ण पळयता एका म्हणटा उत्तम अधिकारी सो आमची स्थिती कनिष्ठाहून कमीत कमी उत्तम अधिकारी म्हणजे सगळ्याच्या हितून आदर सत्कार करूंक जाय सन्मान करूंक जाय ही भक्ती भगवंत कितें म्हणटा जो माझो भक्त आसा माझो भक्त म्हणटा तो वास्तवीक माझो भक्त ना पण माझ्या भक्ताची भक्त समजता तो माझो खरो भक्त आसा तर आमी सगळ्या वैष्णवांक जे भगवंताचे भक्तीन रुजू जाल्ले आसा तांकां आदर भाव दिवंक जाय दुसऱ्यांच्या हितून दोष पळोवपाक जायना तर त्यांच्या हितून आमी भगवंत पळोवंक जाय जेणे करून आमी भगवंताच्या सेवेन रुची निर्माण करू शकता आज आपल्या हितून प्रॉब्लेम कितें आसा आमकां दिसता की हे जग आसा ते आमच्या खातीर भोग करपा खातीर आसता वास्तवीक ना कृष्ण भोगी आसा आनी आमी भोग करून दिवपाची एक वस्तू आसा हे जाणपाक जाय सो आपले खंयचेय कार्य आसा ते कृष्णाक संतुश्ट करपा खातीर आसूंक जाय तर भक्तीचे वेगळी प्रक्रिया आसा जशे जाणू की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद्य सेवनम हे श्रवणम म्हणजे भगवंत कृष्णाबद्दल ऐकप किंवा सांगप वंदनम भगवंताक नमस्कार घालप दंडवत घालप भगवंताची सेवा करप हितून वेगळे सेवेत आमी एक उच्च कोटीचेर पावोवंक शकता हितून णव प्रकारची भक्ती दिल्ली असता ती सगळी शक्य आमकां नासता पण सगळ्या तिचे पालन करून आमी भगवंताक आवड प्राप्त करू शकता भगवंता प्रित्यर्थ आमची भक्तीचो आसा पळय ती रुची वाडोवंक शकता तर फुडें भक्ती जशें की कृष्ण आसा अर्जुन आसा तेजे संबंध आसले भगवंता कडेन कशे आसले एक मैत्रीचो संबंध आसलो
सखा म्हणून संबंध करता. तर राधा राणी आसा ती माधुर्य भावान भगवंताची सेवा करताली. यशोदा मैया आसा ती वात्सल्य भावान सेवा करताली. अशे वेगळ्या वेगळ्या भावान आमी भक्तीची परिकृष्टा प्राप्त करपाचो प्रयत्न करपाचो. भक्ती तशी दोन प्रकारे आहा. एक वैदी भक्ती म्हणटा आणि दुसरी वैदी भक्ती आणि भगवंता बद्दल प्रेम, निष्ठा भक्ती. वैदी भक्ती म्हणजे जसे शास्त्राच्या आधारून कार्य करप हेका वैदी भक्ती म्हणटा. तशें आमी एक भगवंताच्या इस्कॉनान जॉयन जाल्ले आसा. जॉयन जाल्या उपरांत आमकां गुरून दिक्षा दिल्ली आसता. गुरून दिक्षा दिल्या उपरांत आमकां 4 नियमाचे पालन करूंक सांगता. 16 माळा जप करा, अवैध स्त्री पुरुष संगत त्याग करा, मध मातशें खावपाचें ना, गॅमलिंग जुगार करप ना, अश्यो गोष्टी सांगलेल्यो आसता आनी भगवंताची सेवा करप आसता. जर आमी हे कितें करता, ह्या जे वचन आमी भगवान गुरूक दिल्ले आसा तेंचे आमी कितें करता, पालन करपाचो प्रयत्न करता. पूण हे हितून आमी कितली आतां वर्सां हे करता, आता जप करता, 16 जप माळा करता आम्ही, सगळे भक्त 16 माळा जप करता किंवा ह्या 4 नियमाचे पालन करता. पूण अजून आमकां भितूनसून रुची उत्पन्न जावंक ना. करूंक जाय, हा ते करूंक जाय, गुरूक आमी वचन दिला म्हणून आमी त्या खातीर करता. नॅचरल भाव आमकां येना जप करपाक, कित्याक त्या स्तराचेर आमी पावूंक ना. तर त्याच्या खातीर जी गोष्टी आसा ती म्हणजे निष्ठा भक्ती, जी ऑटोमॅटीक आमकां सांगपाची गरज ना सकाळी उठ म्हणून, आमकां 4दा खावपाची गरज ना. भगवंता खातीर कितले जगणे आहा, पोट शरीर राखूंक जाय तितलेच आमी खातले. भगवंताची कशी बरी सेवा करतले ह्या स्तराचेर आमी कार्य करतले. जप केले सांगपाची गरज ना, ऑटोमॅटीक हरिनाम आमचे चालूच आसतले. आता आमी पळोवया, 16 माळा केली की सगळे आमचे कर्म झाले, जप जालोच अशें दिसता. पूण ते निष्ठा भक्ती जेन्ना करतले, भक्तीचे काडार जेन्ना आसतले तेन्ना आमकां नियम लागना, हे करूंकूच जाय म्हणून लागना, हे करूंक जाय म्हणून आमी करता अशें ना. ऑटोमॅटीक ते आमच्या जिवनान जाता. पूण हेजो अर्थ अशें न्हू की आमी आतां ते वैदीक भक्ती करता, विधी भक्ती करता, ही सोडून त्या लेवलाचेर वयचे ना. वेदी हे करूंक आमकां जे गुरून सांगला किंवा आमी वचन दिला ते आमकां पालन करचेच पडटले. त्याच्या उपरांत मागीर तो भाव उत्पन्न जातलो. ऑटोमॅटीक जिबान आसतली आमची, ऑटोमॅटीक जिबेचे हरिनाम येतले, ऑटोमॅटीक सगळ्यो गोष्टी घडोवन येतली. जसे ब्रजवासी आसा ते भगवंताक भगवंत म्हणून सेवा करिनासले, तो आपलो मित्र यशोदा माताई सेवा म्हणून करिनासले, तो आपलो भुरगो हे समजताले. राधा राणी भगवंताक आपलो सखा समजताले, प्रियकर समजताले. गोपिका भगवंत बासुरी वाजयत जाल्यार धांवून वयताली, कसली कोणाची चिंता करिनासतना वयताली. ही भाव भक्ती आसा. पूण आमच्या लेवल भाव भक्तीचे ना. पूण आमी ही जी वेदी भक्ती आहा तेजे अंतिम कारण आसा ते आसा ते भगवंताचे भक्ती कडेन आमकां आकर्षित करता. तर आमी वेगळे वेगळे योग हांगा घेतलेले आसा. योगांचेर आमी चर्चा केली आसा. योग म्हणजे वास्तवीक जो आत्म्याचो तुटलेलो संबंध, भगवंता जुएरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, आमचो स्वभाव, आत्म्याचो स्वभाव कितें आसा, भगवंताची सेवा करप, जे आमी विसरलेले आसा ते स्मरण परत येवपा खातीर केवळ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, म्हणजे हो महामंत्र आसा. जसो कोणी विष बाधा जाली जाल्यार पयली मंत्र उच्चारून तेजी विष बाधाचो असर कमी जातालो आनी तो शुद्धीर येतालो. तसोच आमकां ही विष बाधा जाल्या, आमची चेतना विसरलेली आसा, भगवंताचे स्वरूप आणि भगवंताची सेवा करपाचो भाव आमचो विसरलेलो आसा. तर ते स्मरण येवपा खातीर हो महामंत्र आसा. त्या महामंत्रांतून आमी भगवंता प्रितीर्थे सेवा करू शकता. तर हे वेगळे वेगळे जे लॅडर आसा, शिडी आसा, ते भगवंता कडेन आमकां व्हरपाची एक प्रकारची तयारी आसा. पयले परत सांगता, कर्मयोग, कर्म भगवंत प्रितीर्थ कर्म करीत जाल्यार आमी हृदय शुद्ध जाता. पूण तितलेच दवरप ना, तेज्या फुडें भगवंताची सेवा करप.
तशें ज्ञान भगवंत प्रित्यर्थ ज्ञान एकटावून असे लोक आसा की ज्ञान घेता आमकां सगळें खबर आसा पूण ते ज्ञानाचं परिवर्तन भगवंताची सेवा जावंक जाय. तेज्या फुडली स्टेट ध्यान योग, ध्यान मनाचेर कंट्रोल करप पूण आर्टिफिशियल रितीन कंट्रोल न करता भगवंताची जी आपली भगवंत जो ऋषिकेश इंद्रियांचो स्वामी आसा ती ही इंद्रिया जेन्ना भगवंताचे सेवेक करतले तेन्नाच खऱ्या अर्थान कितें जातलें आमकां भगवंत ऑटोमॅटीक ध्यान जातले भगवंताचे आणि ध्यान येयले की ऑटोमॅटीक भगवंताची आमी सेवा करू शकता. तर हांव हांगा म्हाजे शॉर्ट जे भगवद्गीतेचो लेटर दिल्ले आसा शिडी दिल्ली आसा हेंचो सार घेवन सगळ्यांक विनंती करता की आमी सगळ्यांनी एकामेकाक आमी आशीर्वाद दिवं प्रेरणा दिवं. ही भक्ती म्हणजे स्पर्धा नसून भक्ती म्हणजे एकामेकाचो आधार घेवन आमी फुडें सरूंक जाय. जशें भक्ती आमकां भगवंत दिवं शकना, भक्तीचो न्हय आसा भक्तीची पुजा आसा ती आमकां भगवंताचे भक्तच दिवं शकता. जशें आमी भक्तीन येयले आमकां भगवंतान हाडूंक ना भक्तीन कोणी जर एका साद्या भक्तान आमकां सत्संगाक गेले आनी कित्याक गेले मागीर कितें कितें गायडन्स केले आनी आमी भक्तीचेर हांगा येयले तशें साधू संघ तर भगवंताच्या भक्ता शिवाय आमची प्रगती जावपाक मुश्कील आसा. तर सगळ्यांक ही स्पर्धा नसून आमचो वास्तवीक स्वभाव आसा आनी आमी एकमेकांक सहकार्य करूंक जाय भक्तीच्या हितून मार्गान फुडें व्हरपाक आनी अशें कार्य करूंक जाय की आमकां जो अंतिम मनुष्य जन्माचो ध्येय आसा तो भगवान अंतिम समयी राम नामाची आमकां याद येवंक जाय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सगळ्यांचे तुमचे धन्यवाद. कोणाक कितें दुबाव आसा डावट आसा किंवा कितें ऍड करूंक सोदता तुमकां ही 10 मिनटां आसा तुम्ही करू शकता. धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण तुमगेलें सेशन भारी लायक आशिल्लें. या म्हाका या मस्त लायक जाल्लें या कशी अर्जुन समेत म्हणटा आसता कलियुग न्ही द्वापर युगान तूं या म्हाका विंड वायू कंट्रोल करचें मस्त इजी आसा जाल्यार मन कंट्रोल करचें मस्त कश्ट आसा. ताका आमी हें मन कंट्रोल करता जाल्यार ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम आमगेल इंद्रिया पुरा या कृष्णाक सेव करता तेन्ना मन कंट्रोल करचें इजी जाता. मागीर साधू संगा भजन क्रिया पुरा स्टेजस स्टेप बाय स्टेप मागीर कनिष्ठा मध्यमा उत्तमा तें मस्त लायक जालें म्हाका. कोणाक कितें क्वेश्चन्स आसल्यार निमगो येता. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभु मस्त चांग जाले क्लास प्रभुजी. वैदी भक्ती आणि प्रेम भक्ती तो कसं डिफरन्स? वैदिक भक्ती म्हणजे नियमाचे पालन करप. जशें आमी आतां एक दीक्षित भक्त आसा आमकां नियम आसा ते रेस्ट्रिक्शन्स आसा ते पालन करूंक जाय कंपल्सरी करूंक जाय आनी आमी ते 16 फॉर एक्झाम्पल आमी 16 माळा जप करता बरोबर पूण आमी इंटरेस्ट घेवन ऑटोमॅटीक करिना ते आमकां करूंक जाय देवाची सेवा करूंक जाय सकाळी फुडें उठोवंक जाय अशें आमकां प्रेशर आहा रेस्ट्रिक्शन्स आहा आनी आमकां ते रेस्ट्रिक्शन नासले जाल्यार आमी ती सुद्दां करचे नासले. सो वैदीक भक्ती म्हणजे हे रेस्ट्रिक्शन सुरवात जाली आनी हे रेस्ट्रिक्शन जशें प्रभुपाद म्हणटा तुमकां जप करपाची रुची ना तरी पण तुम्ही रुची जप करा जेणे करून एक दीस रुची उत्पन्न जातली. सो वैदिक भक्ती म्हणजे आमकां सुरवात आनी आमकां रुची ना कित्याक आमी एकदम भक्तीन येयल्या कारणान आमकां हांगा खूब जन्म आमी भक्ती करूंक ना पूण रुची ना. आतां आमकां गुरूच्या मार्गदर्शनाक ह्यो गोश्टी गावल्या म्हणून आमी आतां भक्त जावपाचो प्रयत्नाचेर येयल्या आनी हे बीन करिना वैदिक भक्ती करिना जाल्यार प्रेम सेवा गावची ना फुडलो स्टेज येवची ना. तेन्ना दुसरो स्टेज असो आसा की थंय भक्ताक सांगपाचें गरज ना जप कर म्हणून. जशे नामाचार्य हरिदास ठाकूर 192 माळा करताले तांकां सांगपाची गरज नासली तांकां कोणी 192 माळा कर सांगूंक नासले तो त्या भावाचेर पावलो आनी ते एकाच दिसान येवन 192 माळा करूंक ना तेणी हळू हळू रुची येयली. म्हणून
हे जे वैदिक भक्ती आसा ही प्रायमरी स्टेज आणि ते स्टेजी शिवाय आपण फुडले भक्तीन वचूं शकना. सो आमकां रुची ना त्या स्टेजीचेर ना. आमकां दिसता आमकां कृष्णाक पळोवन केन्ना रडोंक येना, पूण केन्ना केन्ना येता, पूण एवरी टायम येना. पूण म्हणून आमी भक्ती सोडप ना, पूण ती स्टेज पण आमचे कडेन येतली. आमी जन्मताच भक्त म्हणून येवंक ना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभू म्हळ्यार आमगेल पुरा देवळांत गोवा जो मंगळूर तिकडे पुरा देवळांत पुरा वैदी भक्ती चैतन्य महाप्रभून कसं सांगेल इवन उडपी तो श्री कृष्ण मठांत त्यांनी पुरा सगळं वैदी भक्ती मस्त रिस्ट्रिक्टेड पूजा रिस्ट्रिक्टेड पुरा मस्त नियम फॉलो करपाची तशी अशी करता तशी करता म्हणून मस्त नियम असता. बट तांगेल भक्ती पशी प्रेम भक्ती बैली म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगले. आता इस्कॉनात वी आर नॉट फॉलोइंग सो मच रिस्ट्रिक्शन विच इज फॉलोड इन उडपी गोवा देवळांत आमची देवळांत पुरा सकड नाही मॅ. सो प्रेम भक्ती म्हळ्यार वी आर नॉट तितले रिस्ट्रिक्शन ना म्हणून हांव लेखिलें. ना प्रेमा भक्ती म्हणजे कशें आसा माताजी, ते बाय जन्मतात. आता राधा राणी गोपिका हे जन्मतात भक्त आसा. तांकां कोणी नियम सांगूंक ना भक्ती करपाचे. आणि हे जे रेस्ट्रिक्शन्स घालता कित्याक ते भक्त ना. आमकां रेस्ट्रिक्शन कित्याक घातल्या, आमी भक्त ना म्हणून आमकां 16 माळा कर म्हटल्या. प्रभुपादाचे गुरुजी 64 माळा करताले, पूण आमकां ती रुची ना म्हणून निदान एक प्रोसिजर दिला. ते प्रोसिजर आमी करूंक जाय. बाकीचे रेस्ट्रिक्शन जर घालिना जाल्यार जशें आतां कंट्रोल ना, खंयच्या डिसिप्लीन ना जाल्यार आमकां सक्सेस येवचोच ना. सो रेस्ट्रिक्शन म्हणजे एक तरेचे कंट्रोल आसा. हे इतले तरी तूं करूच, इतलो तरी अभ्यास तूं करूंकूच जाय. दॅट इज रेस्ट्रिक्शन. ते रेस्ट्रिक्शन ना जाल्यार ते लेवलार प्रेम भक्तीच्या लेवलार आमी पावचे ना. Correct, Prabhu, correct. Restriction is Prabhupada laid very less restriction compared to other sampradayas. Very less restriction, I feel. आणि एकदा कितें जालें माताजी, एकटो म्हाका सांगतालो आपूण हितून रावता, तो वृंदावनान रावता, सगळे गोष्टी सांगता. आपूण दिक्षा घेतल्या. आणि हांवें ताका विचारले तूं जपा कितले करता. राधा राणीच्यो खूब गोष्टी सांगता. राधा घरान राधा कृष्णाची अर्चा विग्रह बीन घरान आसा. आणि माळा कितल्यो करता जाल्यार हांव माळा करिना, पूण म्हाज्यो माळा म्हाजो गुरुजी करता म्हणून सांगूंक लागलो. अशें थोडे संप्रदायान चलता. प्रभुपादान आमकां जे 16 माळा कर सांगल्या ते अशें न्हू की आमी 16च करूंक जाय अशें न्हू, किंवा मिनिमम कर. तेज्या भायर तुका जेन्ना आवड येतली भगवंताची, साधू संघ किंवा पारायण करतले, भगवद्गीता ज्ञान घेतले, हे सगळे ज्ञान घेवन तुजी रुची ऑटोमॅटीक वाडटली. आता एक भक्त आसा, एक 10वीचो स्टुडंट आसा, 10वी. तितून एकट्याक 45% पडटा, एकट्याक 35% फेल जाता, एकट्याक 99% आसा. भुरगो तो सिलेबस त्या प्रमाणे ताका 99% कित्याक गावतात, तितून तो चड स्टडी करता, चड मेहनत घेता. तशें आमी रुची केली, आमच्या हितून लेवल वाडयले जाल्यार आमी त्या स्तराचेर येतले. आमचे गुरु महाराज आसता, आनी कोण आसता ते त्या स्तरार आसा म्हणून मुक्त आत्मा आसा न्हू ते. सो आमी ते आमचे गुरु चित्ता की आमी त्या स्तरार वचोंक जाय म्हणून आमकां मार्गदर्शन करीत आसता प्रेमा भक्तीच्या स्तरार वयपा खातीर. थँक्यू प्रभू. थँक्यू. हरे कृष्ण. विंगड कोणाक जो क्वेश्चन्स आसाचे. प्रभुजी पॉइंटाक हे म्हाका एक गजाल प्रभुपादान स्टेटमेंट. इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक एक्ट एंथुजियास्टिक. तशी जिथं या वैदी भक्ती.